कॅश फॉर जॉब प्रकरण वाढत असा. दर दिसा नवी नवी प्रकरणां उक्ताडार येत असा. आता एक नवी अपडेट आयल्या ती म्हळ्यार नौदळात नोकरी दिता म्हूण नावेलीच्या एका तरणाट्याक 16 लाखांची टोपी घातली. ह्या प्रकरणाविषयी मडगांव पुलिशेंत संबंधितान कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन कारवारच्या सोनिया आचारी आणि सांजुदे आर्यलच्या वैशया गावडे हिका अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू असा. आमकां न्ही म्हाज्या भावाक जॉब लायता म्हणून 2 बायलांनी पयशे घेतले 2020. पूण आतां 4 वर्सां जाली. आयज करता फाल्यां करता अशें म्हणून अजून आमचे पयशे पडले दिना आनी जॉबूय ना. आतां म्हाजो एक वेल विशर आसा. वेल विशरान सांगलें मातशें डेप्युटी सुप्रिटेंडंटाक येवन मेळया आनी पळोवया कशें आसा. तेंच्यांनी रोखडेंच एक्शन घेतलें आनी डेप्युटी सुप्रिटेंडंट मिस्टर सिद्धांत शिरोडकर एंड PI मिस्टर तुलसीदास नायक हांच्यांनी रोखडें एक्शन घेवन आमकां न्याय दितले अशें म्हणून सांगलां. आतां पळोवया फाल्यां. पूण केस रजिस्टर केली आतां चालू आसा प्रोसेस करता. कितले घेतले पयशे टोटल 16,12,500. आम्ही आसात मडगांव पोलीस स्टेशना भायर आणि आतांच अपडेट आयिल्ली आसा ती म्हणजे मडगांव पोलीस स्टेशनात एक कॅश फॉर जॉब ह्या केसीची एक अपडेट जाल्ली आसा. एक केस रजिस्टर्ड जाल्ली आसा आणि ही केस रजिस्टर केल्ली आसा सुनील बोरकार नागमोडे ह्या नावेलीच्या रेजिडन्सान. आनीक ताणें केस जी केल्ली आसा ती केल्ली आसा विशया गावडे आनीक सोनिया आचारी एलायस रोशन चारी कारवार. सोनिया जी गावडे आसा ती सांजुदे आर्यल रेजिडन्स आसा आनी हाणें 16 लाखांक जॉब दिता म्हणून 16 लाख घेतिल्ले आसात. आनी हे जॉब जे आशिल्ले ते सीबड कारवार ह्या पोर्टार जे नेवलाक जॉब आशिल्ले ताका लागून घेतिल्ले आसात. म्हणजे आतां ही जी व्याप्ती आसा कॅश फॉर जॉबाची व्याप्ती आसा ही मुखार पाविल्ली आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट. हाजे पयलीं रेल्वेक जॉब दिता म्हणून आयिल्ले आनी आतां जी आसा ती नेवलाक पाविल्ली आसा. म्हणजे ही कॅश फॉर जॉबाची जी व्याप्ती आसा ही गोंया पुरती सीमित ना. ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या जॉबाक भितर पाविल्ली आसा. म्हणजे गोंयचे स्कॅम केदे मोठे आसा वाडत 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 चालिल्ले आसा. एक एक कंप्लेनंट मुखार येत आसा. ही सद्याक मडगांव नाशिल्ली आज दिंडेच्या दिसाक ही मडगांव पाविल्ली आसा. मडगांव फर्स्ट कंप्लेन रजिस्टर्ड जाल्ली आसा. आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे मडगांवचे आनी काही ख्यातनाम व्यक्ती जावं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हातूंत भितर गुंतिल्ले आसात अशी म्हायती मेळटा. जे पुलिसाक क्लोज आशिल्ले तेय बी हातूंत भितर आसात अशी आमकां म्हायती मेळटा. मुखार मुखार हाजी कंप्लेनी सगळ्यो येतल्यो अशी म्हायती मेळटा. आनी सद्या पर्यंत मडगांव पुलीस स्टेशनान हे दोगांयकय अरेस्ट केल्ले आसात आनी आतां तांकां मेडिकला व्हेल्ले आसात. मेडिकला व्हरून फुडली तपास मडगांव पुलीस करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मळकणकार.